देवान संसाराचो मोग केलो, आपल्या पुताक संसारी धाडलो. मोरये खुशी सगमुनी जालो, बापाक खाल जावन सोडवणदार जालो. देखून मोरये संगी आमी सर मेळ्या, देवा कर्गा बलिदान भेटोव्या. देखून मोरये संगी आमी सर मेळ्या, देवा कर्गा बलिदान भेटोव्या. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मरिये मायेचे जीवन समुदाय बांदूंक प्रेरण. जेजू क्रिस्तातय आनी हरिहर मायेतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बलिश्ट समुदाय, जिवाळ फिरगज, सुफळ दियेसीस म्हणल्या ध्येय सवें हें वर्स समुदायाचें वर्स जावन आमी आचरण करता. बलिश्ट समुदाय बांदून, फिरगज जिवाळ करून, सुफळ दियेसीस रुपीत करच्या आमच्या ह्या पैणांत मरी माय आमकां प्रेरण. सांगातास आज कुटुंबाचें फेस्त. आमच्या कुटुंबांत मोंती मायेन वतुल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी अर्गां दिवया. आमची कुटुंबां, आमचे वाडे, आमची फिरगज तिका आमी भेटोवया. मोगाचनो, हे मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवंक आमचीं पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच आमकां मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सोडवंदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जाणवायेन आनी मोगान भाग्यवंत आमकां मरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तेचो जल्मा दीस व्हडा संतोषान आमी संभ्रमताव. तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणात. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, पूण तूं बेतलहेम हेफ्रता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलयतलो आसा तो म्हाका तुजे तावन जन्मातलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगर भोव पुर्विल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेली तशी परतून येतले. सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो ती रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. आसिरियागार आमच्या देशाचेर धाड घालती जाल्यार आनी आमचे मदें भुंयचेर पांय दवरती जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायळ वर्गाच्या 8 फुडारांक उठयतले. ते तलवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतार हे. देवाचो व्हड उपकार. सर्वेस परातय हांव उल्हासता. सर्वेस परातय हांव उल्हासता. पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजे कारण म्हाका लाभले म्हूण मुझे काळीज उल्हासतले. सर्वेस परातय हांव उल्हासता. वयताणे केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनाक स्तोत्रां सतगीतां गायतलो. सर्वेस परातय हांव उल्हासता. सांत पावलान रोमागरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक, म्हणजे जाका आपले निश्चित केल्ल्या शेवटासरी जावं आपणें दिल्ल्या ताका सर संगती देव ताच्या बऱ्याक पडशें करता म्हूण आमी जाणाव. जाका आमी ताचे कडचे अधीन तो वळखूंक जाणा. ताका आपल्या पुताच्या सरक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जाल्ल्या भाऊ भावड्यांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूज जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासून जाका ताणें असलेलें येवजण निर्मिलें
ताका ताणें आपयलें. जाका ताणें आपयलें ताका ताणें नितीवंत केलीं. जाका ताणें नितीवंत केलीं ताका ताणें महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें, देवाचे ओड उपकार. Alleluia, Alleluia, Christak जय जय. Alleluia, 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 Christak जय जय. Christak जय जय. Alleluia, Christak जय जय. Alleluia, Christak जय जय. Alleluia, Christak जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मरियेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजे पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अमकवार चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. देवाचें उतार हें, वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय आनी मोंती माये थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, आज आमी संतोषान आचरण करच्या मोंती फेस्ताचो संदेश आमी गांवच्या गितांत आटापून आसा. सक्कड सांगाता मेळ्या, सक्कड लागीं सरया, आमचे ताळे एक करया. आमचे ताळे मात्र न्हय, आमची काळजां मनां एक करया. एकवटीत समुदाय बांदया. मोगाचेनो, बलिश्ट समुदाय जिवाळ फिरगज सुफोळ दियेसीस म्हणल्या ध्येय सवें शिवमोग्गा दियेसीसेंत हें वर्स समुदायाचें वर्स जावन आमी आचरण करता. सुरविल्ले पवित्र सभेंत बावार्थी एकवटान जियेतले. बलिश्ट समुदाय बांदून फिरगज जिवाळ करून सुफोळ दियेसीस रुपीत करच्या आमच्या ह्या पैणांत आमची मोरी माय कशें आमकां प्रेरण म्हणून आज आमी नियाळया. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जमतींत
सुवार्थ वांटून घेवंक आमी पाळचीं 7 मेटां मरियेन आपलें जिवीतच केलें. आज आमी पाळचीं ही 7 मेटां तिणें तिच्या जिणयेच्या हर एका दिसा पाळ्ळीं. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पयलें मॅट सोम्याक आपोवचें. सोम्याक आमचे मदें आपोवच्या मुखांत्र आमची जमत प्रारंभ जाता. मरिये मायेन दिल्ले कबलते मुखांत्र सोम्याक तिचे थंय मात्र तिणें आपोवंक ना, बगार सोम्याक तिणें ह्या भुमीक पाठयलो. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. गब्रियल बडव्याची ही उतरां मरियेच्या जिणयेंत देवाचें हाजरपण परगटतात. सोम्याचें हाजरपण मरियेक सोम्या संगी समकोंक प्रेरण दिता. तशेंच मोगाच्यानो आमी सोम्याच्या हजरेंत जियेल्यार मरिये परी जियोंक आमकांय प्रेरण लाभता. आमच्या समुदायाच्या जमतेंत दुसरें मॅट देवाचें उतार आयकोचें. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक देवाचें उतारच आधार. जमतेक विसरलें देवाचें उतार समुदाय बळादीक करूंक, समुदायांत सेवेचो मनोभाव रोसूंक आमकां प्रेरण दिता. मरियेची जिणी आमी पळयल्यार गब्रियल दुता मुखांत्र देवान उलयल्लें हर एक उतार मरी चीत दिवन आयकता. निमाणे तुज्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय जावं म्हणून देवाचें उतार आपल्या जिणयेंत ती जारी करता. आमी आयकल्लें देवाचें उतार आमचे जिणयेंत कशें जारी करचें म्हणच्याक मरी साक्ष जाता. मोगाच्या भावां भयणीनो, समुदाय जमतेंत तिसरें मॅट उतरां विंसून नियाळ करचें. देवाचें उतार आमच्या जिणयेक उजवाड, आमच्या वाटेक दिवो. मरियेन देवाचें उतार परत परत उसारन ध्यान केलें. गब्रियल दुता मुखांत्र देवाचो संदेश तिणें नियाळ्ळो. प्रवादी सिमियोनाची उतरां तिणें नियाळ्ळीं. आपल्या पुताची उतरां तिणें नियाळ्ळीं. आपूण आयकल्लें हर एक उतार मरियेन तिचे थंय परत परत उसारन ध्यान केल्ल्यान ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरूंक ती शकली. समुदायाच्या जमतींनी आमच्या काळजाक लागचीं उतरां आमकां प्रेरण जाय. आमच्या वाड्या जमतींनी 4थें मॅट मौन रावन देवाक आमचे कडेन उलोवंक सोडचें. गब्रियल दुता मुखांत्र देवान मरिये कडेन उलयल्ल्या घडये थावन जेजू क्रिस्तान कुर्सार आपणाकच समर्पिल्ल्या घडये पर्यंत मरियेन सडावत मौन रावन देवाक तिचे लागीं उलोवंक सोडलें. तिचें मौन क्रियात्मक मौन. तिचें मौन मनशा कुळाच्या सोडवणेंत वर्त पात्र घेता. मोगा भाव भयणीनो, आयच्या यांत्रीक संवसारांत मौनपणाक स्थान ना. काळजाच्या मौनपणांत देवान आमचे लागीं उलोवचें तसलें वातावरण आमचे थंय आसा करचें सड्ड गरजेचें. वाड्या जमतींनी 5वें मॅट आमच्या काळजांत भोगल्लें एकामेका थंय वांटून घेवचें. आपणें आयकल्लें, आपणें भोगल्लें मरी
हेरां थंय वांटून घेता. पयलें एलिझाबेथेक वचून ती भेट दिता. थंय मरी आपणे आयकल्लो संदेश एलिझाबेथा लागीं वांटून घेता. मोगाच्यानो आमचें प्रेरण वाड्यांत हेरांक प्रेरीत करूंक शकता. देवाच्या उतरांतावन आमकां मेळिल्लो लाभ आमी वांटून घेतल्यार तो सगळ्यांचो लाभ जाता. 6वें मॅट हातीन धरच्या सेवेच्या वावरा विशीं तर्क चलोवचें. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय केवळ एक मागण्या जमत मात्र न्हय, मागण्याचो फळ जावन सेवेक देंवतना समुदायाचें जीवन परिपूर्ण जाता. खंयची सेवा यशस्वी जायचे तर पयलें समस्यो कितें तें आमी वळखा जाय. मरी काना शहरांतल्या लग्न उत्सवा वेळार पयलें तांचो समस्यो परकिता. दैवीक प्रेरणान गरजो समजल्ल्यान त्या गरजांक पावोवंक तिका साध्य जालें. मोगाच्या भावां भयणीनो, मरये मायेन हाती धरिल्ली हर एक सेवा दैवीक प्रेरणाची. तशेंच आमचे सेवेचें काम दैवीक प्रेरणाचें जायजे म्हणल्याक मरीस आमकां एक देख. आमच्या वाड्या जमतेंत 7वें मॅट स्वंत प्रार्थना करचें. काना शहरांतलें उणेपण पारखून मरी तिच्या पुता लागीं स्वप्रेरीत जावन विनंती करता. तीच मरी माय आज आम्हा सर्वां पासत विनंती करता. आनी वाड्या जमतेंत आमी हेरां खातीर कितें मागता तेंच आमकां लाभता. मरये मायेचें जीवन समुदाय बांदूंक प्रेरण. मोगाच्या भावां भयणीनो, दियेसेजेंत समुदायाचें वर्स आचरण करच्या ह्या वर्सा देवाचें उतार आयकून आठोवन आपल्या सेवेद्वारी तें जारी केल्ली मोगाळ माय आमकां प्रेरण जावं. बलिश्ट समुदाया मुखांत्र जिवाळ फिरगज रुपीत करून फळादीक दियेसीस बांदच्या आमच्या वावराक ती प्रतिफळ लाबोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. आमी समेस्त उबे रावया. आमचो बावाट आमी उसारया. सतमंतान देवाक, सर्व पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, ओंकार मरियेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीवन जालो, सर्गार चडलो, सरपदेदार देव बापाच्या उजवाक बसला, थंय तान जिवानी आनी मेल्यांची मुनशिबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचे बोगसणे, कुडीचे जीवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, सोम्याच्या सरशी मायेच्या पांया तळी आयिल्ली आमी सर्व आमच्या काळजाच्यो गरजो आतां सोम्याक भेटोवया. तुमची जबाब आयक आमचे प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी आनी मोणयारांनी देवाचे राज फरगट करच्या वावरांत कुटुंब जिविताचे महत्व सांबाळूंक आनी भवर्त्यांक फावो ते शिक्षण दिवच्याक तांचे प्रयत्न सफळ कर म्हूण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी लोकांचे बरेपण मोतीन दवरून दुबळ्या धाकट्यांच्या
आनी निर्गतिकांच्या उदरगते खातीर वावरूंक जाय आसचे बरें मन तांचे थंय तूं रुपीत कर म्हूण मागता हांव. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयच्या दिसा एक कुटाम जावन हांगासर जमो जाल्ल्या ह्या आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजे बेसांव घाल. आमी सर्वांनी राग हगे सांडून एका काळजांनी आनी एका मनांची जावन माया मोगाचे फिरगस कुटुंब बांदूंक जाय आसची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयच्या ह्या फेस्ताच्यो संभ्रम अर्थभरीत रितीन आचरण करूंक विविध तरान आदर दिल्ल्या सर आमच्या उदार मोनांच्या दानींचेर तुजी दाराळ आशिर्वादा वोत आनी तांच्या उदारपणाक हजार वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्गींच्या बापा, ही आमची मागणी आयक. मरिये मायेचें जीवन आमकां समुदाय बांदूंक प्रेरण जावं दी. आमी सर्वां समुदाय बांदची साधना जावचें कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्परा मानून घे. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आमकारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे आमकारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केले. तोच तो पूत जेजू आमकां पातक्यांच्या सर्व वांदावण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वही अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. नित्यांकारी मरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या अमकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. ताचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच सुपारी जवान सातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फ्रांसीस आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आमकां मरये देवाचे माये सांगाती
बागेवन दम दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक सोडिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुज्या ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुबागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्हय पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुवें केल्याय सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितांत स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजतात सर्गांनी संवसारांत. मोजोची सोम्याची बरवी गाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोश पावता. रस्तेक म्हाका
वैभव तासो प्रगट जाता सगळी सृष्टी तुका गायता महिमा तुझी वर्णिता अंतरळ पाताळ सर्व नाव वाढता अनंत सोम्या तुझो गाजता मोजोची सोम्याची वडवी गाता मोजो मोगाची प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्माल्ली भाग्यवंत आमकां मरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सडवणेचे फांते म्हण आमी वळखात देखून दिनवाशी आनी संतोष भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैबान आयिल्ल्या तुझ्या पुताक ओंड्या दाका वायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेकून सोदूंक बावाडटान ताका आपलो सडवंदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदांकाल जियोंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावी. मोगाळ भावां भयणीनो, तुमकां समेस्तांक हरिहर मायेचें संतोष बरयत फेस्त मागता. हरिहर माय तुमच्या कुटुंबाचेर दराळ आशिर्वादां वतून दी म्हूण हांव मागतां. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.